बरें दिसलें कित्याक अशें माडार चड मेळत आमी बरी अशें एक व्हडलें काम करता अशें दिसलें. पयलीं चिंतलेला तुमकां केन्ना माडार चडटली म्हणून? ना 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 पयलीं आमी केन्ना चिंतूं नाशिल्लें अशें करून आमी वोट चडटलें म्हणून सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें म्हणून त्या वोट चडटलें बरें दिसलें. मग तुमकां पयलीं डॅरिंग आशिल्लें चडटलें म्हणटा तुमी? हय 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 म्हणटरी फर्स्ट दिसा हांवूच चडिलें. फर्स्ट आमकां दाखयलें पळय तेणी फर्स्ट हांवूच चडिलें. तुमी तुमचेच नाल्ल पाडटले काय? हय फर्स्टाच आमचेच पळोवपाक जाय न्ही आनी म्हाका एक कितें दिसता आज आमी इतली पळय वयर कोवळा चडून गेला एक केन्ना अशें आमगे सगळ्यांनी एक अशी ट्रेनींग अशी घेवचें अशें म्हाका दिसता. गरज पडलेल्या काणकोण भायर वचपाक शकता तुमी ह्या हय कामाक? आमी अशी घेवपाक शकता ग्रूप म्हण. आणि हे 40 ग्रुपां भितर तेंचे भितर काम करता आसतना तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर रावप तांकां जे कितें तेंचे भितर स्कील आसा त्यो स्किली वयर काडून तांकां लायवलीहूड एक्टिविटीज दिवपा फाटल्यान आमी काम करतात. एज अ प्रेसिडेंट म्हणून हांव तशें काम करता आनीक तातूंतल्यान ती स्वता पांयाचेर उबी रावतली हो तेंचो एक आमचो एक एकमेव हेतू आसा. म्हणजे ती दर एक बायल जी विलेजान काम करता ती स्वता पांयाचेर उबी रावची. पाडेली ना जाल्ल्यान ताचो थेट परिणाम उत्पन्नाचेर जाला. 8 दीस चल्लो हांगा 8 दीस तांकां सगळें वेवस्थीत ट्रेनर हाडून ट्रेनींग दिलें आनीक आज तुमी पळयलेंच की ती वेवस्थीत चडटात. जवळ जवळ 10 बायलां आज माडार वयर चडल्यो. आज खंयच्या गांवांत जर तुम्ही वचत जाल्यार लोकल पाडेली म्हणटा मेळच ना. दादले जे आसात ते पाडेली करपाचें तेणें सोडलेलें आसा. हाका लागून आमचें जें उत्पन्न जें माडाचें आसा तें कमी जाल्लें आसा. आमचे हेजे प्रमाणे सायंटिफीक प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी एकदां तरी पाडो करपाक जाय पूण तो पाडो जायना कित्याक पाडेली मेळना. जर 3-3 म्हयन्यांनी जर करीत उदपन्न वाडटा. आतां पाडेली मेळना म्हणून ते 6 म्हयने 1 वर्स जाता आनी ताका लागून उत्पन्न तेजी घटीत जाता. पूण हे जर पाडेली जर आमी 3-3 म्हयन्यांनी जर हें जर पाडो जर करीत जाल्यार उत्पन्न वाडटलें आनी आमचो नाल्लाचो जो आज जो रेट भरपूर वाडलेलो आसा तोय कमी जावपाक मदत जाता. नाल्लाची शॉर्टेजी पाडेल्या लागून खंय तरी जबाबदार पाडेल्या लागून खंय जाता आनी मदीं कितें जाल्लें नाल्लाची रेट एकदम कमी जाल्ली. ताका लागून भाटकारांनी मेंटेनन्स पार्ट जो आसा तो मातसो निग्लेक्ट केलो. म्हणजे ताका टायम टू टायम सारें घातलें ना पाणी दिलें ना हाका लागून तेजें उत्पादन आनी पाडेली मेळना 3 घटका लागून नाल्लाचें उत्पन्न मातशें कमी जालें. आतां नाल्लाचो रेट बरो वाडलेलो आसा तेन्ना आतां भाटकार परत आपल्या भाटा कडेन आयिल्ले आसात आनी तेणें मेंटेनन्स सुरू केल्लें आसा. आतां तांकां मेन प्रश्न आसता तो म्हणजे पाडेलीचो तो आमी सोडोवपाक आसत. आतां जेन्ना आमचे कडेन मॅन पावर कमी जालो तेन्ना आमी बायलांक फुडें काडून आतां हो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता. फक्त पाडपूच न्ही, माडाक कसलो रोग लागलो जाल्यार ताका वखद पाणी, सारे आनी माडाचे कुयदादीच्यो बाकीच्योय गजाली वर्कशॉपात शिकयतात. आनी अशें न्ही प्रोग्राम फक्त माडार चडून माड पाडपाचो इतलो वार न्ही तांचो. माडार चडून माड पाडले उपरांत कवळ निवळ करून ताका रोंटो लागता ताका भोंवर लागता हेजे कीड रोग जो लागता तोय निवळ करपा जाय. अशे तरेन शेतकाऱ्याक उत्पन्नय भरपूर मेळटलें होय ताचो एक ट्रेनिंगाचो एक उद्देश आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.